नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आईचे कविता फुललेली काणी कार्यक्रमा खातीर हांव घेवन येयले कवितेचे नांव आसा सन्न सन्न आशा. ही कविता हांव बरोवन सुमार 25 वर्सां चड जाली. अशीच एक निश्चल जाल्लेलें जीवन चलत आशिल्लें. तेदना म्हळ्यार एकतानता जीवन हितून ही एकतानत मोडूक कसो कोरयत, मनाक खूश हाडूक कसो कोरयत म्हणून हांवें म्हगेले थोडे प्रयोग करतना म्हाका दिशिल्लें सन्न सन्न विशयांतू आमी खुशी सोदूची. खुश मेळका जाल्यार ते भायले भौतीक व्हडली वस्तून कार, बंगलो, भांगर, शिंगर, कापड हांतू खुशी सोदूची न्हय. आमची भितरीची ते खुशीचे क्षण कशे आमी शोधन कोरयत म्हळ्यार म्हगेले एक प्रयोगाचे फल जावन हे पद उपजलें. म्हळ्यार आमी मागीर कितलींय वर्सां गेल्यार ते सन सनाची आमकां ते खूश दिलेले क्षण मनाक उडगास हाडूय खूश पावयत. आनी तसो सन सन्न विशयांतू आमी खुशी सोदितची वच्चू वयत. हे कविता अशें आसा. अंतर्याचे आंगणांतू किर्लय सन्न सन्न आशेची बी. आमगेले मनाचे आंगणा भितरी आमी सन्न सन्न आशेची बियाळ आमी थंय किर्लूक घालका. आनी ताका मोगाची धारा ओतून ओतून तरणे तरणे आंक्र्यो फुटय. फांत्यार उठावन तणार बशिले दोवाच्या थेंब्यांक हातान परशे. उद्देवची किरणाक हळूहळू दोळ सोडचे. फुल्लाच्या कळ्यांक निद्दासून जागय. अंतर्याचे आंगणांतू किर्लय सन्न सन्न आशेची बी. सांजेचे वेळेर दोंगरार बैसून नित्तळ निशब्द मौनाक आपणाय. आकाशा नीलारी स्वच्छंद उपचे. पक्षाल संगात तुजितल्या उरलय. अंतर्याचे आंगणांत किर्लय सन्न सन्न आशेची बी. उडगासा पोटलींतू निप्पोवन दवरिले. मोवाळ क्षणांक लाल्लेवन आपय. वर्साचे फाटी सोरून परत सान जावन निश्चिंत सानपणेचे हिंदलारी धोल्लय. अंतर्याच्या आंगणांतू किर्लय. वय अंतर्याच्या आंगणांत आमी किर्लो का जाल्यार सन्न सन्न आशेची बी असलींच पुराय. कांय होडोड न्हय. सन्न सन्न आशा किर्लत घालचे आनी ताका निरंतर मोगाची धारा ओतून ओतून तरणे तरणे आंक्रे फुटचे आमी पळोवन कितले खूश पावयत. फांत्यार उठावन तणार बशील दोवाच्या थेंब्यांक हातान परशी. वय आमी सान आसतनाय तशीची मस्त सन्न सन्न आतां दिबरांक कोरात आसले नाजाल्यार तण आसल पुरो आशिल्लें. ताजेर दोव बसतालो. तो दोव हगूर हातान परशितना थंय एक बलीशी मांडताले आनी ताका हगूर एक वट्टशी काडच्यो. ते कितले नाजूक हेर करचे म्हळ्यार तितले नाजूक हेर कोरका ना जाल्यार ते पुरा दोव ते उद्दा जावन पोणोत सकल हगूर परशितना थंय एक पातळशी एक बलीशी ते पानार्गी तणार्गी मांडिले. ताजेन मेळची एक खूश आसनो सकाळचे वेळार तेन्ना मनांतू कसले दुसर भावन आसना.
निर्मल जावन आसता मन. लायक रात्रीची न्हीद पोवन आसूं का फुट मन तेदना उठावन हे दोवा थेंब्यांक हातान परशितान मेळची एक खूश पळय ती भारी एक नमनेचे आनंद दिता. तशीची उद्देवची किरणांक हळूहळू दोळ सोडचे फुल्लाची कळ्यांक निद्दासून जागय. कितली केवळ फूल काडूक म्हूण वतना दासवाळाचे न्ही पुराय मोग्गस नवय तो अर्ध निद्दले म्हणके येदे फुल्लून आसता. फाल्यार काडल्यार तो बजी कळ जावन आसता. एक 8-8:30 घंटे वचून पळयल्यार हगूर चंद जावन फुल्लून आसता. तशी म्हाका दिसचे आनी निद्दास पाप फुल्ला कळ्ळे हांकां हगूर वचून निद्दासून जागायल्यार कशी म्हूण सांगून दिसतालें. तसल पुरा सन्नाचे एक कामान मना मेळची खुशी ते सांगूक उतर नाची. तशीची सांजेच वेळेरी दोंगरार बैसून गुड्डो आतां खंय गुड्ड पळोवच्याक मेळना. पुराय नेलसम कोर न्हू पुराय फ्लॅट गीट असले पुराय आमकां पेंटांत पळोवचें मेळटा. जाल्यार आमगे हळ्ळीक वचूं का आनी खंय थंय गुड्ड आसा मजल म्हूण आसा घरा वयरी मजला गुड्डो थंय वचून बसल्यार दूर 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 दिताय दिसचे तितले काजू रान. ते रान्ना मध्य जनान चमकून केल्लेली सन पाय वाट. ते वाटेर जनान येतना सन बोंब बिशी दिसतात. आनी जाल्यार येतल मनीस अमके आसच्या पुरो म्हूण आमी एक अंदाजेर एक गुर्त धरचें न्ही आशिल्लें. तसले असल पुरा खुशी आतां लेखतना ही खूश पुरा खंय गेल्ली म्हूण दिसता. जाल्यार परत आमी असल कामांत संतोष पावच्या साध्य आसा. मन जड करून घेतला कसकसगी नाक्क नातील विचारान मन भरून घेतला. ताजे बदलाक असले सन्न खुशी खंयचे गुड्ड्या उदेर वचून बैसून थंय तुकून थंय एक निशब्द नित्तळ एक मौन आसता. ते मौन आमगे भितर भरून घेवका आमी. थंय वचून परंपरा उरलोच की नाही मोबायल घेवन वचून मोबायलान तांणी कांय पूण आयकूच की तें न्ही. थंय भरलेले ते मौन नित्तळ निशब्द मौन आस पळय ते मन आमगे मना मौन ते आमगे मना भितर करून घेवका. ते मौनाचे एक स्पर्श आमगेल भितरी आमगेल आंतर्या भितर करून घेवका. तेदन मेळची एक खुशी ती भारी अमित जालेली खुश ती. तशीच आकाशा नीलारी स्वच्छंद पक्षी उपताचे. कवी ಕುವೆಂಪುನ್ सांगला ದೇವರು ರುಜು ಮಾಡಿದನು कवी अद ನೋಡುತ್ತ परवशनादನು म्हणून. म्हळ्यार ही पक्षाची साल आकाशार उब्बून वतना देवान एक दसकत घालल घे म्हूण दिसता. अशी गिचिवले म्हणके ते पक्षी उब्बून वताचे. तशी उब्बून स्वच्छंद उब्बून वचे पक्षी आमी पळोवन आमी त्या पक्षाल संगात उलोवच्या साध्य आशिल्लें जाल्यार आयचें काम जाल्लें वे तुमगेलें आजी परतून घरा वता सवे कशें जालें आजी कितले आहार तुमकां मेळ्ळे असल कसलेंय तांगेल्याक मनान तुची उलोव येता. ताजीन मेळची एक खुशीची दुसरें आसता. उडगासा पोटलीन तूं निप्पोवन दवरलेले कितलीगी विचार आमी कोणाकय सांगनातिले दोन घेतील कितलीगी विचार आसा ते मोवाळ क्षणांक लल्लेव नापोवका. ते आनी कोणाकय सांगल्यार ताजी चंदाई वता ताजी गोडसाणी वता. त्या आमकां ते क्षणाक मात्र गोतो. तसले मुवाळ क्षण ते आमी आमगेले उडगासा पोटलींत निप्पोवन दवरला. ते क्षणांक तांकां पास लल्लेवन येया म्हूण भायर आपोवन मोवाळ क्षणांक लल्लेवन आपोवन वर्साचे फाटी सोरून परत सांज जावचें आनी आपास आमी चेडू जावचे. चेडूपणाचे ते दीस आवचे कितले चंद. चेडूआ म्हणके आमी जिबली खेळची गी न्हय आनी हिंदलार बैसून धोल्लून घेवची गी न्हय डोंक घालून घेवन खेळची गी आनी कोणागी निप्पून बैसून दोळ्या हात दोवन तांकां सोदूची गी. असल खेळ पर आमी खेळना अशी खंयची काल जावन गेलो.
या खेळ पुरा आमी परत सन्न सन्नाची खुश दिवचे क्षण हे हे खेळल्यारी कितलो संतोष मेळता जिवाक. निश्चिंत सानपणेचे हिंदलारी धोल्लय. निश्चिंत सानपणेचे हिंदलार बैसून धोलतची आमी आमगेले जावन गेलेले ते बाळपण उडगास करचे भारी एक संतोषाचे क्षण म्हणून हांव लेखता. परत एक वेळा तुमगेले आस्वादनेक ही कविता. सन्न सन्न आशा. अंतर्याच्या आंगणांत किरलय सन्न सन्न आशेची बी. मोगाची धारा बोत्तून बोत्तून तरणे तरणे आंकऱ्यो फुट्टय. फांत्यार उठावन तणार बशिले दोवाची थेंब्यांक हातान परशी. उद्देवची किरणांक हळूहळू दोळ सोडचे फुल्लाची कळ्यांक निद्दासून जागय. सांजेची वेळेरी दोंगरार बैसून नित्तळ निशब्द मौनाक आपणाई. आकाशा नीलारी स्वच्छंद उपचे पक्षाल संगाता तू जितल्या उरलय. उडगासा पोटलीन तू निप्पोवन दवरिले मोवाळ क्षणांक लाल्लेवन आपय. वर्साची फाटी सोरनू परत सान जावन निश्चिंत सानपणीचे हिंदलार धोल्लय हिंदलार धोल्लय. अंतर्याचे आंगणांत किरलय सन्न सन्न आशेची बी. वय सन्न सन्न आशा म्हळेले ही कविता फुल्लेली काणी अशी. ही कविता तुमकां कशी लागली म्हणून अवश्य तुमगेले अभिप्राय आमकां ತಿಳಿಸಿया. येवचे हप्ते अनेक कविता संगात परत हाजर जाता. नमस्कार.